उपरांत आयच्या दिसाच्या देवस्तुत्यांत करेपणी वांटेली जावया. आतां कुर्सावाट आमी सुरू करता. भक्तीन ही कुर्सावाट करया. ही कुर्सावाट करता आसतना आमची सगळी इरादे ह्या कुर्सावाटेक समर्पीत करया. प्रति रितीन 3 इरादे. एक, आमच्या भुरग्यां बाळांचो फुडार बरो जावं दी, नंदन जावं दी, तांचें जिवीत आणखी उंचल्या मट्टा पावोवन दी. देखून सर भुरग्यांक आनी येवजणांक आनी पिडेस्त आनी प्रायवंतांक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या ह्या कश्ट पाशावांक समर्पया. दुसरें, आमच्या भारत देशाक चुनाव जावचो आसा. शांतीचे मोगाचे बरे मुखेली विसून येवन दीत आनी केंद्राक बरो सरकार आमकां हो जावं दी म्हणून विशेश करून ह्या कुर्सावाटे वेळार आमी मागया. तिसऱ्यान, कठीण दग आसा, भिरांकूळ वत आसा, हाचे वरवीं आमी कश्टून आसाव आनी अशें बरो पावस धडून प्रकृती थंड जावं दी आनी भुमींत आसलेल्या रुखा झाडांक, सुकण्या संवजांक, मनशा कुळाक येतेस्त उदक आनी सवकासाय फावो जावं दी म्हूण मागया. ही 3 इरादे मुखार दवरून ही कुर्सावाट आमी करया. लगभग सुमार 2000 वर्सां फुडें शुक्राराच्या दिसा दनपारा उपरांत 3 वरार चरित्रेंत एक महान घडीत घडलें. कल्वरीच्या दोंगरार दोगा सोरां मदें देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मनशाच्या मोगा खातीर आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयता. ह्या वर्त्या घडीताचो उगडास काडन तो नियाळूंक आनी आमचे जिणेक नवें प्रेरण जोडूंक जेजूच्या मरणाच्या दिसा आमी हांगा आसाव. जाणारी म्हणटात, देवाक आसुल्लो पातकांचे कत नातुल्लो एकलोच पूत, पूण तो कश्टाविणे नातुल्लो. God had only one son who was without a sin but never without sufferings. देवा बापान आपल्या पुताक कुरीस दिवना, मनशाची बाचावी करूंक धाडलो. कारण सा पेद्रो सांगता, तुमचे पासून पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात, ताच्या मेठांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. पेद्रोन बरयलें पयलें पत्र अध्याय 2:21. जेजूच्या कुर्साच्या कश्टा मुखार आमचे कश्ट कांयच न्ही. आज आमी ते नियाळया आनी जेजू परी आमचो कुरीस पटलून धरून देवाची खुशी पाळया आनी सर्गाचें सूख जोडया. जेजून आमचे पासत आपलो जी दिला म्हणलें गीत गावया, उबी रावया. जेजून आमचे पासो आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रम मोजो केला. ताच्या मोलीक रक्तान दिला बोसाणे, ताच्या दिये मोना सर्गीचे. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमचो सोडवणदार कसो तुवें धाडलोय. पातक कितले मारेकार म्हूण दाखोवच्याक आनी पथकांत हांव सुडका जोडना सरकार पावोवच्याक आमी कितले कश्ट वावंड काडीचे म्हूण ताणें शिकयलें. जेजून ह्या खातीर चलिल्ली ही कुर्सावाट आमी नियाळतना आमी आमचें पातकी जिवीत सांडून आमच्या भावा भयणीचो मोग करूंक आमकां कुरपा दी. प्राजीत काळाची निमाणी कुर्सावाट करतना हे वरवीं लाभचें प्रेरण ह्या सगळ्या वर्सां आमकां आमचे कुरीस मोगान घेवंक साध्य करून दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पवित्र नांवान, जो जी तरास करताय ससनाच्या ससनाक. मगळ भाव भयणीनो, आतां आमी कुर्सावाट सुरू करता आसतना हर एका त्या सामाक नेमी मोडूंक तुमकां उलो दिता. कोणाक भलायकी आसा, साध्य आसा, हर एका त्या सामाक नेमी मोडची. आनी एक ताचे फुडें एक गीत आमी गावया, मुजो सीस जावंक कोण आशेता. मुजो सीस जावंक कोण आशेता, आपणाक सिंगार करून दी.
सालो कांदा घेऊन तो फाटल्यान म्हज्या येवं दी कुलसात हांव पातयेनी दवरता भिडे शिरे कस्ता दुका हांव खुर्सा पडलो धरता. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचें फर्मान दितात. समेस्तांक बरें करीत गेल्ल्या सुमया जेजूक लोकांच्या मुखेल्यांत हांव लाभलें इनाम कितें? मरणाचें फर्मान. पिलाता मुखार उबो रावल्ल्या जेजूक आमच्या सोडोनदाराक वंदन कर न म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या घेवन कुर्सार विसडलाय सगळो संवसार. समातेवाच्या वांजेलांत सुवार्तेंत अशें वाचता तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं विचारलें पिलातान. प्रधान याजकांनी मतबऱ्यांनी जाप दिली ताका कुर्सार मार ताचें रगत पडूं आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर. तितल्यार पिलातान बारब्बासाक तांकां सोडून दिलो पूण जेजूक जरबान मारून कुर्सार जोडच्याक सिपायाचे अधीन केलो. मातेवस वांजेला दे 27 वळ 22 25 आनी 26. राग द्वेश मोसोर मनशाक खंयचे गतीक वन पावयतात म्हणलें हें दृश्य आमकां शिकयता. जेजूचे रागान बरयले जुदेव मुखेली जेजून केल्लें कितेंच बरें पळोवंक शकलें नात. बदलाक जेजूक लगड काडची मात्र तांकां दिसली एकच वाट. जिवीत दिवंक आयिल्ल्या जेजूक तांणी मरण वाचलें. बरें कनवेच्या जेजूच्या पाटलावदाऱ्यांक आजुनी शिक्षा वाचूंक सांगची अखेर जावंक ना. कोडकाराची सेवा करचे ग्राम स्ट्रेन आनी ताच्या पुता पिलीप आनी तिमोथीक जिवंस उलपावचे मारिफात 1999 वर्सवेच्या जेनेर 22 तारखेर ओरिसांत थोड्या मुखेल्यांनी मरण वाचलें. सुमया म्हज्या कुटुंबांत वाड्यांत फिरगजेंत हेरांनी बरें करतना तें पळोवंक म्हाका मौन पळोवचें बरें मौन म्हाका दी. तुमची जबाब सोमिया बरें मौन म्हाका दी. सोम्या बरें मौन म्हाका दी. हेरांनी केल्लें बरेंपण पळोवंक सोम्या बरें मौन म्हाका दी. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी करची बरीं कामां पळोवंक सोम्या बरें मौन म्हाका दी. पवित्र सभेंतल्या मुखेल्यांनी करची बरीं कामां पळोवंक सोम्या बरें मौन म्हाका दी. पवित्र सभेंतल्या कुटुंबांतल्या संद्यांनी करची बरीं कामां पळोवंक सोम्या बरें मौन म्हाका दी. हेरांनी करची बरीं कामां पळोवंक इन्कार केल्ल्या खातीर सोमिया म्हजी काकूळट कर. सोम्या काकूळ तुमचे सदैव माये मगता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर जय तुका सडवंदरा. जय तुका सडवंदरा जय तुका कुर्सार जेजूच्या जय तुका सडवंदरा जय तुका कुर्सार जेजूच्या. दुसरेच ते साव जेजूच्या कांदारी कुरीस दितात. जुदेव समाजांत अपराध्यांक दिवची कठीण शिक्षा खंयची कुर्साच्या नालिसायाचे मरण. असली शिक्षा भोगूंक तयार रावुल्ल्या आमच्या सोडूनदाराक वंदन म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार विसडलाय सगळो संवसार. समातेवाच्या सुवार्तेंत आमी वाचता ताच्या मुखल्यान दिमयांनी पडोवन ताची केळकुळां करून ते म्हणूंक लागले नामान जुदेवांच्या राया आनी ताचेर ते तिंपी उडयताले. शेकी ताच्यो केबडां करून जातच रक्तांबोर सेलो तांणी काडलो आनी तांचेच वस्तूर ताका न्हेसोवन ताका ते कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. माते वसोवांजेला दे 27 वळ 30 आनी 31. कुर्सार मरण पावची व्यक्ती शिरापुल्ली जावं म्हूण जुदेवांची पातयेनी
अशेल्या शिक्षेच्या की चड लजेचें आनी नालिसायेचें वजन दुसरें ना. देव निंदवलयतल्यांक मोयजेचे नियम पाळिनातल्यांक आपूण राय म्हणटल्यांक कुर्साचें मरण फावो ती शिक्षा. हें सुदैवाचें विकाळ चिंताप. आमच्या सोम्यान अकमानाचो सलवणेचो अपराध्याचो कुरीस वेंगलो आनी आपल्या मोरना जिवंतपणा वरवीं कुरीस जैत असो देवाच्या बेसांवाचो निशाणी केलो. बिहारांतल्या बाप क्रिस्तू दासाक वणाचो जेलो गाळ्याक घालन विणगो करून पुरसांव काडलो. क्रिस्ताच्या नांवान हो अकमान स्विकार केल्लो तो आजुनय जेजू क्रिस्ताचें मिसांव त्या सुवातेर मुखारून आसा. तुमचे पासत पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां दीक दिल्या म्हणली सांपेद्रूचीं उतरां आमचे कश्ट दूख अकमान सुसूंक प्रेरण जावं. तुमची जबाब गायन मंडळीच्या संद्यांनी जाप दिचे उबा रावन. जेजू सुसूंक म्हाका बोळ दी. जेजू सुसूंक म्हाका बोळ दी. हेरांनी दिवची निंदेची उतरां जेजू सुसूंक म्हाका बोळ दी. तांणी करची अकमान हाडची कामां जेजू सुसूंक म्हाका बोळ दी. तांणी दिवचो कुरीस जेजू सुसूंक म्हाका बोळ दी. म्हजें नांव पाठ करचे खातीर तांचें साधन जेजू सुसूंक म्हाका बोळ दी. म्हज्या कश्टांत सोंसणीक जावन आसल्या खातीर जायनासल्या खातीर जेजू सुसूंक म्हाका बोळ दी. म्हजे कश्ट सोंसणीकायेन सुसूंक इन्कार केल्ल्या खातीर सोम्या काकूळत म्हजी कर. सुम्या काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. उदार काळी स्तुंदे म्हाका आयच्या दिसा. तिसरे स्तेसांव जेजो पयले पोवटी कुर्सा बंदा पडटा. मनशांनी दिल्लो कुरीस जेजू कितें करता ताका धरणीक शेवटिता. कुर्सा बंदा पडल्ल्या आमच्या सोम्याक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता वय सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार बी सडयलाय सगळो संवसार. सांगूक सुवार्थेकार आमकां सांगता आपली वाट धरून जेजू आनी ताचे धर्मदूत मुखार वेताना तिसरो एकलो म्हणालो सायबा हांव तुजो पाटलाव करतां पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवूस म्हणून येतां. जेजून ताका सांगलें नांगरा हात दिवन फाटी पडयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्ही. लुकाचो वंजेला 9:60 आनी 60:2. जरबानाच्या मारांनी जुदेव मुखेल्यांच्या तापडांनी शिपायाच्या निष्ठुऱ्यान थकल्लो जेजू कुर्सा बंदा पडटा. कुरीस वावून चलच्या तितलें बोळ ताका मनशा सैमान ना. पूण तो थंयच रावोंक ना. तो उठलो आनी चलोवंक लागलो. कुर्सा बंदा पडलेलो जेजू म्हाका शिकयता पडचें मनशा सैंब पूण उठोन चलचें दैवीक सैंब. पडटना निराशी जायनाये बगार बरोबर शान आनी पातयेन उठोन चला जाय. सो तेच्या मनांत सांगुस्तीन कोटीजीनी जीव आत्मीक काळोखांत लोळटालो. पूण नव्या बरोबर शान उठोन चलतच एक दीस तो सांत जालो. आज ताका पवित्र सभेंतलो दोतोर वा शिकोणदार म्हणून उलो करतात. जिणेंतल्या विविध कुर्सा बंदा पडटना निराशी जायनासता कंगल पावनासता नव्या बरोबर शान उठोन चलोवंक करपा मागया. तुमची जाप सोम्या तुजेर हांव बरो वसतां. सोम्या तुजेर हांव बरो वसतां. रिणाच्या वज्या बंदा पडटना सोम्या तुजेर हांव बरो वसतां. वायट सवयांच्या मुठींत अडचतना सोम्या तुजेर हांव बरो वसतां. दुसऱ्यांनी म्हाका वायट करूंक पास म्हणटना सोम्या तुजेर हांव बरो वसतां. दादल्या स्त्रिये मदें दुबाव उपसतना सोम्या तुजेर हांव बरो वसतां. पिडा दूख निरुद्योग म्हणल्यार कुर्सा बंदा पडटना सोम्या तुजेर हांव बरो वसतां. हांव पडटना उठोन चलनातल्या नासता निराशी जाल्ल्या खातीर सोम्या म्हजी काकूळट कर. सोम्या म्हजी काकूळट कर. सदैव माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. जिणेंतल्या वेळा
दोळ्यांनी भरता तुका तुकानी सूर सोलो तसो सांबाळता सदा चंचल जायनाका कंगल जायनाका हस्तलो पोत पर्या लगीच हांव तुझ्या. 34 ते 6 जेजू आपले दुखेस्त मायेक पळयता. जेजूक आपले जिणयेंतल्या कस्ता वेळार चड बुजवण मेळिल्ली कोणा तावन आपले मोगाळ आवय तावन आपल्या आवय थावन बुजवण जोडून आसच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुसरवी सडेलाय सगळो संसार. सान लूक सुवार्थेकार आमकां सांगता मरी आनी जुजे आपल्या पुता जेजूक तेंपलान भेटूंक वेल्ल्या वेळार सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मरयेक ताणें म्हळें पळय देवान ह्या बाळाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्तू कसो नेमला आनी दूख एक दारीचे तलवारी परी तुजें काळीज पापसतली. तुका सवंजेला ते 2 वळ 30 आनी 4 आनी 30 आनी 5. कालवारीचे वाटेन निष्ठूर लोकां सांगता कुर्साचे मोर्न मोरोंक वेचा जेजूक ताची मोगाळ आवय भेटता. मरये मायक आपल्या पुताची स्थिती पळोवंक कितें बगलें ना खंडीत दूख एक दारीचे तलवारी परी तिचें काळीज पापसिल्ल्या परी जालें आसतलें. जेजू आनी मरी दोगांय मौनपणी देवाची खुशी जावं म्हणाली. आपल्या भुरग्यांची परिस्थिती पळोवन रडची आवय बापाय उणी नांत. ती एक आवय म्हणटा म्हज्या पुताच्या वायट साली वरवीं आमकां रावोंक बिडार ना जिवंक पेज ना कोणा लागीं सांगचें म्हूण कळना. आमाली पुताचें वर्तन पळोवन तो एक बापय कितें सुसारी नासतना सुस्कार्न दोळ्यांनी दुकां गळयता. आपल्या पुताच्या कस्ता वेळार देवा लागीं चड लालेवन मागल्ली मरी वडल्यांनी आपल्या भुरग्यांचे बरे बुद्धी खातीर दिसपट्टे मागचे म्हूण शिकयता. तुमची जबाब तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. आमच्या भुरग्याचे बरे साली खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. आमच्या कुटुंबांतल्या सन्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. वायट सवयांतावन तांकां सुखां मेळचे खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. आमच्या भुरग्यांनी वडिलांक मान गौरव दिवचे खातीर तुजे लागीं परत हांव येसुमिया. कश्टा दुखांत तुजी खुशी पाडिनातल्या खातीर सुमिया म्हजी काकूळट करी. सुमिया तुमची कर. सदी माये मागता उपकार तुमचे काय म्हज्या काळ सांग कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. Santos Mojiniso Haunido Tantas dole Kai Murvik Irgi Pole Nidenti Uskomozo Kosokoro पंचवीस ते 6 श्रीनसू सिमांव जेजू कुरीस व्हावूंक कुमो करता. कुडी दसका जाल्ल्या जेजूक देवाच्या पुताक कोणें कुरीस व्हावूंक कुमो केली. सिरेन गांवच्या सिमांव सांगता समकोवच्या जेजू वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुसरवी सडेलाय सगळो संसार. सान लूक सुवार्थेकार ह्या विशीं कितें सांगता तें आयकुया. जेजूक घेवन वता आसतना सिरेन गांवचो सिमांव नांवाचो नाडा गेल्लो ते वाटेन फाटीं येतालो. तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजूक फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या कांतार तो दिलो. लुकाचो वांजेल अध्याय 23 वळ 26.
कस्तूंच्या लोकांची दया पावलो जेजू आता एक सुरो कस्तता रडतेल्यांची दुकां ताणें पुसुल्लीं कुरड्यांक केप्प्यांक मोन्यांक आंगळ्या पांगळ्यांक ताणें सुडका दिल्ली हेरांचे कुमक्याक गेल्ल्या जेजूक सिरेन गांवच्या सिमावन जड्यासू कुरीस पळोवंक कुमक केली रडतेल्या एक सुऱ्या निराधारी अर्थीक अडचणें संपलेल्यांक कुमकेचो हात दिवंक जेजू म्हाका उलो दिता हेरांचे कुमकेक तूं धांव तुजे कुमकेक देव धाडटलो देव हेरांक धाडटलो म्हणटा सिमांव सांगता सोलचो जेजू ही कृपा मागया हेरांक तांकी पुरतें कुमक करूंक आमी प्रयत्न करया जायते कश्ट तेले पिडेस्त निराधारी बुकेल्ले तानेल्ले आमचे लागीं येताना आमी फाटीं परतनाशें बगार तांकां तितली कुमक करचें बरें म्हणून आमचे ती रस म्हूण मागया तुमची जबाब सोम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बोळ दी सोम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बोळ दी पिडेस्त भावा भयणींक सोम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बोळ दी आस्पत्रेंत दुडू फारीक करूंक जायना तल्ल्यांक सोम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बोळ दी आपलेंच व्हडलें एक घर बांदूंक पेसाटले तेल्यांक सोम्या तांकां सांगात दिवंक म्हाका बोळ दी भुरग्यांच्या शिकपाक आदार नातिल्ल्या खातीर नातिल्ल्यांक कुमक करूंक सोम्या तांकां सांगात दिवंक बोळ दी हेरांची दुकां पुसूंक गळे केल्ल्या खातीर सोम्या काकूळ तामची कर सोम्या काकूळ तामची कर सदी माय मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजाक कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर मुजलाना बावडा गीते तुम्ही केले मागास तुम्ही केले सवेस्ते साव वेरुनिका जेजूचे मुखामळ पुसता हेराचे कश्ट पळोवंक पयलें मोवाळचें कोणें दादल्यान वा स्त्रियेन दोगांय आसतलीं पण जेजूच्या कुर्सा वाटे वेळार 4 फावटी स्त्रियेंचो उल्लेख आसा तांतली एकली वेरोनिका तिच्या तुवाल्यान आपले मुखामळ पुसून आसच्या जेजूक वंदन म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सार विसरलाय सगळो संसार बऱ्या समार्यकाराच्या वपारींत जेजूची उतरां सालूक सुवार्थेगार अशें पिंजरायता शेकी स्वरांच्या हातीं सांपडलेल्या मनशाचे ते वाटेन वेतालो एक समार्यगार तो ताचे ससी पावलो आनी ताका पळोवन सुरसुरलो लागींसर ताच्या पांयांक तेल आनी वायन ओतून ताणें ते बांदले उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसून एक चेत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली लुकास वांजेला देई 10:33 आनी 30 आनी 4 जुदेव समाजंत दादल्या स्त्रियेन परगट एकामेका आपटचें वा उलोवचें अडवारले दादल्या मुखार तिणें येवचें परिना पण जेजूच्या मिसांवांत ताणें स्त्रियांक दादल्या समान जावन लेखिल्लें देखून आतां वेरोनिका म्हणली स्त्री जेजूचेर दया पावता ताचें घामान बरयल्लें मुखामळ ती पुसता आमच्या सोडूनदाराची दया चिंतिल्ल्या तिका ताणें वर्तें आशिर्वाद दिलें आमच्या मंगळूर देशजींत क्रिस्तवांचे सबार आसरे आनी आस्पत्रे आसात थंयसर आसच्या जेजूचे मुखामळ पुसचे दादले आनी स्त्रियो सबार प्रत्येक जावन वेरोनिका म्हणली धार्मीक भयणी नर्सां अंकवारी विधवी काजरी स्त्रियो कितली नांत स्त्रियांक मान आनी गौरव दिल्ल्या जेजू तावन स्त्रियांक मान दिवंक शिकया आनी जेजूच्या ल्हान भाव भयणीचें मुखामळ पुसची वेरोनिका जावया तुमची जबाब जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय म्हज्या आवयक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय म्हज्या भयणीक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय म्हज्या पत्नीक
जेजू म्हाका गौरव दिंक म्हज्या शिकय दुवांक जेजू म्हाका गौरव दिंक शिकय समाजीत असलेल्या स्त्रियांक जेजू म्हाका गौरव दिंक शिकय सबार पवटी स्त्रियांक फावो तो मान दिनातल्याक सुम्या काकूळ तामची कर सम्या काकूळ तामची कर सदी माये मागतो उपकार कनसे काय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेरी रोडूंक मेळ्या आमी समे आपले मोई आमकां पळयता येवरण्या तिच्या सांगाता जेजू मोकोसा ओम करता. 7वें ते 6 जेजू दुसरे पवटी कुर्सा पंदा पडटा. देवाचेर अखंड भावार्थ असलेले व्यक्तीक देवसराच्यो ताळण्यो लागीं असतात. आपल्या बापाच्या कुशेक गलतीमान घालून कुरीस वावोवच्या जेजूक अस्कत काही सड जाली. तो परत पडलो. कुर्सा संगाता उठून सोलोंग पेसाडच्या जेजूक वंदून म्हणया आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार विसरलाय सगळो संसार. सांपावल कोरिंगारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आपणाक लागले कश्ट कितले म्हूण सांगता. लेख नातले मार हांवें केल्यात. 3 पावटी म्हाका रोतांनी मारलां. 1 पावटी म्हाका फातरायलां. 3 पावटी म्हजें तारून फुटलां. 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां. जायत्या म्हज्या पैणांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे. कोरिंगारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 11 ओळ 23. जेजूक मेळिल्ल्या मारांचो दगदवण्यांचो आनी नालिसायाच्या उतरांचो विवार सुवार्थेकार लेख दवरून बरयनात. पूण इसाया प्रवादे मारिफात आमी जेजूचे कश्ट समजता. हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. इसायेचो ग्रंथ अध्याय 50 ओळ 7. कश्टां वयर कश्ट येताना जेजू ते नाका म्हूण दावलो ना. बगार ते ताणें स्विकार केले. जशें मेस्त्रेक आनी ताच्या शिसांक सुवार्थे खातीर कश्ट चुकचे नात म्हणलें सांपावलाची जिणी स्पश्ट करता. कश्टां वयर कश्ट पिडे वयर पिडा सलवणी फाटल्यान सलवणी येताना कुर्सा पंदा कश्टो सोजेजो म्हणटा भिये नाकात धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. तुमची सबाब तुजेर हांव पातयेतां येसुमिया. तुजेर हांव पातयेतां येसुमिया. म्हजें काम व्यापार सलवणी देखताना तुजेर हांव पातयेतां येसुमिया. पिडा आमच्या घरांत सुख नातल्या वेळार तुजेर हांव पातयेतां येसुमिया. मरण आमच्या घरा येताना तुजेर हांव पातयेतां येसुमिया. हाती घेतिल्लीं कामां अर्द्यार रावताना तुजेर हांव पातयेतां येसुमिया. समस्यांनी रेवडोन खंयचे कुशीन गुंचे म्हूण समजनातल्या वेळार तुजेर हांव पातयेतां येसुमिया. जेजू कश्ट नसतानी तुजे ससी हांव येनातल्याक सुम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. सदी माये मागता उपकार कनसे काय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेरी. म्हजो सिजांवच्या कुशी भरता घे कुरीस तुजो फाटलाव कर मोजो. 8वें ते 6 जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. कश्ट नश्टांत हर एक व्यक्ती हेरांतावन कितें आशयता. बुजवण समाधानाची 2 उतरां. पूण कुर्सा वाटेर वेगळेंच घडलें. जेजू आपले कश्ट सोंसता आनी रडच्या स्त्रियांक बुजयता. रडतेल्यांक बुजोवच्या जेजू वंदन म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार विसरलाय सगळो संसार. सुवार्थेकार लूक आमकां अशें सांगता. जेजू आपलो कुरीस घेवन समकताना एक व्हड लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो जेजू खातीर रडताल्यो आनी विळाप करताल्यो. जेजून तांकां सांगलें जेरुजलेमाच्या दुवानो म्हजे पासत रडनाकात पूण तुमच्या पासत आनी तुमच्या भुरग्यांपणा पासत रडा. लुकाचो वांजेला 23 ओळ 27 आनी 28.
सुवार्ता परगड करच्या कामांत जेजूक आनी ताच्या शिसांक आपल्या दुडू बदकान गरज्यो सुदारचूंच्यो सबार स्त्रियो आसुल्ल्यो. ही तांच्या मोगाच्यो मेस्त्री आनी सोमी अकमानाचें मोर्न मोरचें कशें देखतालीं. पूण ज्या कोणा खातीर तीं रडलीं तांचे तांणी बुजवण जोडली. एकामेकाचें वजें वोवया म्हणटा सांत पावलो. हेरांच्या कस्तान तांकां बुजयतना आमीच बुजवण जोडता. आपणाचे दिसपडते हजार रितीचे कुरीस घेवन कुर्सापंथा कोस्टोवच्या सबारांक जेजू क्रिस्ताचे याजक आज बुजयतात. एकसुऱ्यांचे कस्तेतेल्यांचे अस्कत्यांचे बुजोवन धाडटे. सुमयेच्या नांवान ताचें काम करन ताच्या सुत्रांनी हेरांक समाधान करच्या याजकांक आमी बरें मागया. नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक कनवळाय दाखोवंक सगच्या ह्या याजकांक सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. तुमची जबाब सुमया तांकां सांबाळ. सुमया तांकां सांबाळ. तुज्या नांवान लोकांची सेवा करच्या याजकांक सुमया तांकां तुजे सांबाळ. उतरदैरान परगड करच्यांक सुमया तांकां सांबाळ. दुबळ्या धाकट्यांक आदार जावच्यांक सुमया तांकां सांबाळ. रडतल्यांची दुकां पुसून तांकां बुजोवच्यांक सुमया तांकां सांबाळ. समर्पीत जिणे जिवंक तुका साक्ष दिवच्यांक सुमया तांकां सांबाळ. तुज्या मनियाऱ्यांक फावो तो मान दिनातल्या खातीर सुमया काकूळ तामची कर. सुमया काकूळ तामची कर. सदे माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सान मेल्ल्या जेजूचेर. सांबाळ म्हाका येसू मिया कित्याक तुजे हांव पातयेता. सांबाळ म्हाका येसू मिया कित्याक तुजे हांव पातयेता. नवें सांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा बंदा पडटा. जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या कश्टांच्या मरणा वरवीं आमकां बाचावी लाभली. पूण ही बाचावी फावो जावंक तो कितलो कश्टलो. कालवारीच्या वाटेर कुर्साक पटलून धरून 3 फावटीन तो पडलो. म्हज्या मोगान बरोवन कश्टोवच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुर्सार बीन सडयलाय सगलो संवसार. जेजू क्रिस्त सर्वेस्पराचो सेवक जावन कशें कश्टलो म्हणो जेजू येवच्या सोडून 700 वर्सां आदीं जियेल्लो इजाया प्रवादी प्रभाकर सांगता. म्हाका मारतल्याक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे काडवडतेल्याक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केन्यांनी तिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ आदे 50 वर्सो. मेटांक जेजूचे कश्ट सडले शिवाय उणें जालें नांद. तो जल्मातना आराम जाल्ले कश्ट ताचे परगडचिनी वेळार बोळ जाले आनी आतां कालवारीच्या वाटेक ताका कुडीन अस्कत करूंक पावले. पूण इजाया प्रवाद्यान सांगिल्ले भाशेन आमचो सोमी आपल्या कश्टांनी कितलो समाधानी आनी सोंसणीक. पडिल्ल्या जाग्यार तो तुजे आनी म्हजे विशीं चिंता. पातका वरवीं दांपुल्लें सर्गाचें दार आपल्या रक्ताच्या वारोवणे वरवीं उक्तें करच्याक तो आपलें बोळ एकठांय करून उठून चलता. जेजू परी आपल्या भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर कश्टोवची वडिलां मलगडी कितली नांद. कुर्सापंथा कश्टोवच्या जेजू वडिलांची असली परिस्थिती पळोवन सांपावला मारिफात सांगता. भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापायक काळजावन चला. हें तुमचें कर्तव्य. एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 16 जेजूच्या ताळ्याक पाळो दिवया. तुमची जबाब हांव तांचो मोग करतां. हांव तांचो मोग करतां. म्हाका जल्म दिल्ल्या वडिलांचो हांव तांचो मोग करतां. म्हजी जतन केल्ल्या वडिलांचो हांव तांचो मोग करतां. म्हाका मोगान सांबाळलेल्यांचो हांव तांचो मोग करतां. खंयचे रितीन तांचे ऋण फारीक करूंक जायनासलेल्या वडिलांचो तांचो हांव मोग करतां. म्हज्या वडिलांक मान दिवंक फाटीं फुडें केल्ल्याक सोमया काकूळ तामची करी. सुमया काकूळ तामची कर. सदी माये मागता उपकार करसे का म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. देवा
दोगोस बापा मोगाच्या बापोय म्हणून हाडवो नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका ये जेजू हांव काकूळ मागता भितरलोय म्हणपाक येता सुरमोची पाकांव कातळटा आयच्या दीस घडसाणा दवेस्त साव जेजूक विणगो करतात आडवरलें फळ जावन आपले विंगडंगेपण लिपोवंक आदां येवेन जाणवाई जोडली पण सगळ्या मनशा कुळाचेर तांच्या पातका वरवीं विणगेपण आयलें देवा मुखार विणगो जाल्ल्या मनशाचो मान दांपोवंक आयिल्ल्या जेजूक मनशान विणगो केलो ह्या स्थितीर तरी म्हजो मोग करच्या जेजूक वंदन म्हणया आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुसर वेसडेलाय सगळो संवसार सांजू हांव सुवार्थेकार आमकां सांगता शिपायांनी जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां घेतलीं आनी तांचे 4 वांटे करून एकल्यान एक वांटो घेतलो ताचो दोगलो वयता सकयल म्हणसर शिवण नासतना एक सारको विणुल्लो देखून तो घेवंक ते म्हणाले वो आमी भिंसो नाका पूण सोटी घालून तो कोणाक वेता म्हण पळोवया जुवांव वांजेल अध्याय 19 ओळ 23 जेजूक विणगो करतस आपूण नावाडीक जाता म्हणलें सूख चिंता पजू देवाचें वयरतांव सकयल पर्यंत एक सारको विणुल्लो ताचो दोगलो कोणाचो म्हूण कन्न घेवची तान आनी अबलेश ह्या पातकी मनशांची हाय मनशा तुमचो कितलो विणगो जेजू विणगो करूंक तूं भायर सरलाय ह्या तुज्या विखाळ करणे वरवीं तूं कितलो विणगो म्हणून सर्वांक दाखयताय तुज्यो खोटो आलोचनो धरून काळीज तूं कोण म्हूण संवसाराक परगडतात पवित्रात्म्याची मंदिरां तुमी म्हणटा पवित्र पुस्तक असल्या मंदिरांक म्हणजे जेजूच्या भावा भयणींक खबरो उलोवंक तांच्या मुखामळाक करी पुसूंक प्रयत्न करचे उणें नात वार्तापत्रांनी खबरो करन संवसारा मुखार विणगे करूंक पेसाडचे कांय उणें नात हेरांक अपमान करचें सगळें साधन म्हजें विणगेपण दाखयता हेरां विशीं गरजे बायल्यो खोडी काडन नांव पाड करच्या कामांक वेचाकी तांचे विशीं बरें उलोवंक न म्हजें विशाल आनी सेवेचें जीवन परगट करचें कितलें बरें तुमची जबाब सुमिया म्हाका शिकय सुमिया म्हाका शिकय हेरांच्या व्यक्तित्वाक मान दिवंक सुमिया म्हाका शिकय हेरांच्यो वायट खबरो करून अपप्रचार करिनासतना रावंक सुमिया म्हाका शिकय हेरांनी केल्लें बरेंपण परगट करूंक सुमिया म्हाका शिकय हेरांच्यो गरजे भायल्यो खबरो उलोवचें बंद करूंक सुमिया म्हाका शिकय हेरांच्या वैयक्तीक जिणयेक स्वार्थान आनी मोसरान बरोवन हांवें दूख काडलेल्याक सुमिया काकूळ तुमची करी सुमिया काकूळ तुमची कर सदैव माये मागता उपकार करसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर उठा प्राणिया साडा साडा संसार माया पाठ करोनी देया ओळखा जेजू राया अति संसार अति तासो आधार अति अहंकार अति तासो दळबार 11वें तेसांव जेजू कुर्सार खेळयतात जेजूच्या रक्ताक ताणयल्ल्या जुदेव मुखेल्यांची निमाणी आशा कितें जेजूक कुर्सार मारची देखून ताका दोगां स्वरां मदें अपराधी जावन किडयलो पूण ह्या कुर्सार तावन व्हडलें सासणीक जिवीत कुर्सार मारूंक आपले हात पाय आनी कूड ओपन दिल्ल्या जेजूक
वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कर सर्वे सडेलाय सगळो संसार. सामार्क सुवार्थेकार जेजूची कुर्सा किडोवन अशें विवारिता. उपरांत गलगोता नांवाचे सुवातेर ते जेजूक हाडून आयले. उपरांत तांणी ताका कुर्सार जोडलो. जेजू सांगता दोगां सोरांकी कुर्सार मारले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक, आनी ते वाटेन वयतले ताची निंदा करताले. मार्कस वांजेला 14:27. सांजू हांव सुवार्थेकार आमकां सांगता तो आपल्या मोदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. जुवांसो वांजेल आदे 1:11. प्रधान याजकांक, फरिजेवांक, पिलाताक आनी हेरांक जेजूची खरी वळख जाली ना. निरपराधी तो तरी दोगां अपराधां आनी सोरां मदें जेजू कुर्सार किळावन ताकाय अपराधी आनी सोर केलो. नियमशास्त्र शिकयतल्यांक आनी तें आसा तशें पाळटल्यांक, पवित्र पुस्तक वाचतल्यांक कितें सत, नीत आनी न्याय म्हणल्याची विसर पडली. कोलकाताच्या भाग्यवंत मदर तेरेसाक येसुमियाची इतली वळख मेळ्ळी. ताका तिणें दुबळ्या धाकट्या मदें देखलो. ह्या सुमया खातीर तिणें संवसारभर आश्रय उगडले. आमच्याच शेजारा असल्याची वळख धरना, बऱ्या मनाच्या भावा भयणी सबार आश्रय उगडणं, निराश्रितांक सांबाळणं, जेजूक मान आनी गौरव दिला. सुदैवाच्या मुखेल्यां परी बरेपणाक दोळे धांपून ते कुर्सांवच्या बदलाक ते पळोवन परगट करया. तवळ आमकां सास्तीक बाचावी मेळटली. तुमची जबाब सुमया हांव निचेव करता. सुमया हांव निचेव करता. कठीण मन आसो आनी दारूण काळज आसो जावचो ना म्हण सुमया हांव निचेव करता. सदांच तुजी वळख धरतलो म्हण सुमया हांव निचेव करता. म्हाका बरें केल्ल्यांक उपकारी मन दाखयतलो म्हण सुमया हांव निचेव करता. तुज्या ल्हाना भावा भयणीक आदार जातलो म्हण सुमया हांव निचेव करता. म्हज्या गर्व आनी अहंकारान तुजी वळख दवरूंक चुकल्ल्याक सुमया काकूळ तमची करी. सुमया काकूळ तमची कर. सदी माये मागता उपकार तुमचे काय म्हज्या कळसां कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. जेजू सोम्या आता पातकारणा जी बदलू कंदी निश्चय करता. भोगोस माता जेजू तुझी काकूळ मागता. पातकामुची आयच्या सोडा करणी सोडा. 12वें ते साव जेजू कुर्सार प्राण करता. जेजू क्रिस्ताचें कलतेपण संपूर्ण जावन कुर्सार परगट जालें. कुर्सार ताणें प्राण करतना कुर्सार काडून म्हज्या पापया खातीर मरण पावल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कर सर्वे सडेलाय सगळो संसार. सुवार्थेकार सामार्क जेजूच्या मरणाचें गणीत अशें विवारिता. सुमार 2 पार जाताना सगळे पृथ्वेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून प्राण केलो. तेव्हा देवाळाचो पड्डो वयता सगळा पर्यंत पिंजून 2 फाळें जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलेलो शतपती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस, नीज जावन देवाचो पूत. मार्कस वांजेला 15:27, 28 आनी 29, 39. सगळे राष्ट्र नाचोवच्या बदलाक एकल्यान मरचें बरें म्हूण कैफासान वाकमूल वाचल्लें. पूण एका मनशाचें हें मरण सगळे जुदेव राष्ट्र मात्र न्ही, सगळो संवसार बाचाव करूंक शकलें. जैतान मरणाक गिण सोडलें अशें जेजू क्रिस्ताच्या भाग्यवंत आनी कुर्साच्या मरणा वरवीं ताणें सगळो संवसार सोडयलो. नालिसायेचो कुरीस मानाचो संकेत जालो. सलवणेचो कुरीस जैताचो मुकुट जालो. मरणाचो कुरीस जिवंतपणाची वाट जालो.
जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या नांवान अकमान कश्ट दूख आनी माणे रगत वारयलेली ताची भाव भयणी आज माट्तिना जावन परजळतात. दखल्याक सांबोस्त्यांव, सा लोरेस, सा पोलिकार्प, सा मारिया गोरती म्हजे पासत अकमान दगदोणी बगोवंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी म्हणलो सोमी ताचे खातीर निस्वार्थी आनी समर्पीत जिणी जिवंक दिता. तुमची सवा सोम्या तुज्या कुर्साक पटलून धरता. सुम्या तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. खंत बेजाराई सडताना, सुम्या तुझ्या कुर्साक पटलून कश्ट धरता. पिडा शिडा येताना, सुम्या तुझ्या कुर्साक पटलून मरणाचें धरता. बेन दिसताना, सुम्या तुझ्या कुर्साक पटलून तुका साक्ष धरता. रावंक अवकाश मेळटाना, सुम्या तुझ्या कुर्साक पटलून म्हज्या धरता. कुटुंबाचे वावऱ्या जागेचे समस्ये सडताना, सुम्या तुझ्या कुर्साक पटलून धरता. कुर्सातान हांवें सुखारी मारल्याक सोम्या काकूळ आमची घरी सुम्या काकूळ आमची कर. सदी माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या कळसांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मुखार उरता. नमन कुर्सा जैते वोंता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कुडमुरयेच्या उस्क्यार सैमा प्रमाणे आनी सडावो जावन तरणाटो पूत वादू आपल्या आवय बापायक मातयेक पायतात. पूण आवय बापायस आपल्या तरणाट्या भुरग्यांची कूड मातयेक लावंक मेळत तवळ तांचे आकलास कोण समजत असली स्थिती आतां मोरयेची जाल्या. मोरये उस्क्यार विशय घेवच्या जेजू वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या बगेन कुसर्वे सडेलाय सगळो संसार. जेजूच्या मरणा उपरांत कितें घडलें म्हूण सुवार्थेकार सामाते वशें विवारिता. सांज जाल्या उपरांत अरिमथियाचो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक सीस. तो पिलातासार गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. जेजूची कूड ताका सोडून दिजे म्हूण पिलातान हुकूम दिली. जेजून जुजेन ती कुर्सा वयली देंवोवन नितळ सणाच्या लुगटान गुटलायली. मातेवाचो वांजेल अध्याय 27 वळ 50:7 आनी 50:9. जेजून आपल्या मरणाचे घडये कुर्सार मोरये लागीं म्हणलें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. आनी मोगाच्या सिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. जेजू प्राण करतस खंडीत जावन कुर्सा बगले उबी आसलेल्या मोरयेच्या हातीं जेजूची कूड ताणीं दिली. मनशाच्या निश्ठुरायेन बेसान जाल्ली आपल्या पुताची निर्जीव कूड पळयोवन मोरये कितें बगलें ना. आपल्या तरणाट्या निरपराधी पुताचें मरण आनी गायांनी बरयली कूड हें सगळें तिणें देवाचे कुशे कल्तिमान घालून स्विकार केलें. जेजून आपणाकच पातके लोकां खातीर मोडलो. ताची मोडलेली कूड जिवीत दिवची जिवंतपणाची कूड जावं पावली. पातकान गर्वान आनी दुस्मानकायेन बरयल्ल्या संवसारांत बाचावी दिवच्याक जेजू मोडलेलो देवपूत जालो. आपणाच्या भुरग्यांच्या पोशणाक शिकपा आनी भलायके बरेपणांनी फुडारा खातीर जिणयेच्या लांबायक आवय बापूय आपणाकच मोडतात. आमचे खातीर मोडलेल्यांचो मोग आनी सॅक्रिफीस अनुभव करया. तुमची जबाब सोम्या आमकांच आमी मोडटल्या. सुम्या आमकांच आमी मोडटल्या. आमच्या वडिलांचे जतन करचे पासत सुम्या आमकांच आमी मोडटल्या. आमच्या कुटुंबाच्या एकवटा पासत सुम्या आमकांच आमी मोडटल्या. आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा पासत सुम्या आमकांच आमी मोडटल्या. आमच्या फिरगजेच्या बरेपणा पासत सुम्या आमकांच आमी मोडटल्या. सर्व लोकांच्या उदरगते पासत सुम्या आमकांच आमी मोडटल्या. हेरांच्या बरेपणा खातीर म्हाका सावें मोडूंक सलवल्ल्या खातीर सुम्या काकूळ आमची करे. सुम्या काकृत आमची कर. सदी माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. कुर्सा मोडी कुर्सा मोळी दुखी माता कंते शेंदेत उबी रावता
Buto kusar korta. Suda वेंसेसांव जेजूची कुडणिके पितात मरण पावल्ल्या व्यक्तीची कुडणिके पोवची घडी दुखांची पूण सर्व क्रिस्तांवांक ती बरवशाची कारण मेल्ल्या मदें प्रथम जामिनी कसो जेजूची निके पिल्ली कूड पुनर्जीवन जाली पुनर्जिवीत असो बरवसो दिवच्या जेजू वंदन म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार सडयलाय सगळो संवसार. सुवार्थेकार सामातेव आमकां सांगता अरिमातियाच्या झुजेन जेजूची कूड आपणाकच म्हूण कडपांत पकन केल्ल्या नव्या पोंडांत दवरली आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो पूण मरी मगदलेन आनी ती दुसरी मरी थंय पोंडा समकर बसोवन आसली. मातेव सुवांजेला अध्याय 27 ओळ 61 हे जेजूच्या ह्या संवसारी जिणेचे अंतीम पॉयंट. हे सेरेमनी सुलोवंकू ताची म्हणली भोव थोडी मात्र थंय आसली. तांणी तांच्या मोगाच्या मेस्त्रेक अंतीम विदाय मागलो. ती रडलें तांकां निराशा भोगली. तांचो मेस्त्री आनी ना म्हणून तांकां दूख भोगलें पूण हें दूख आयताराच्या फांत्या परार संतोश जावन मरण आसलें जिवीत जावन बदल्लें. मरण म्हळ्यार क्रिस्तांव बवर्त्याची प्रतिक्रिया कशी आसची म्हणून जेजूचें मरण आनी ताची निकेपची रीत आमकां सांगता. मरण सासणाचे जिणयेचें दार. हे वरवीं हातांनी बांदिन तुल्लो सासणाचो निवास आमकां सर्गार तयार जाता देखून क्रिस्ता थंय मरण पावतात ती सुभागी. क्रिस्ता सांगात आमकांय एक दीस मरोंक आसतलें त्या मारिफात सर्गार रिगोंक आसची तयाराय करया. आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत फिरगजेंत मरण येताना बरवशाच्या दोळ्यांनी पळोवंक बावर्ताचो आदार मागया. तुमचे साबाब सोम्या आमकां सर्गाक पावय. सोम्या आमकां सर्गाक पावय. तुज्या सांगाता भागी मरण मरोन सोम्या आमकां सर्गाक या संवसारी बागेवून जिणी जियोन सोम्या आमकां सर्गाक पावय. तुजेर पातयेवन जियोन सोम्या आमकां सर्गाक पावय. बरें करन वायट सांडून सोम्या आमकां सर्गाक पावय. ससनाच्या जिणीस बरवसवणो केल्ल्याक सोम्या काकूळ तामची करी. सोम्या काकूळ तामची कर. सदी माये मागता उपकार करून सेगाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूची रे. तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या बदरासरो रक्षक तूं दे दिवचो जिणये झुजा जय दिवचो. क्रिस्त आमचे पासत कलतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. दिंबी गेली प्रार्थुया. सुमिया जेजू क्रिस्ता निमाण्या शुक्राराच्या ह्या बागी दिसा तुवें चलयली ती कुर्सा वाट बगल्ले आटाविटे आमी नियाळ्ळे. आमचे जिणेचे कश्ट आनी कुरीस सबारपोटी स्विकार करूंक आमकां कश्ट जातात पूण तुजे कश्ट आनी कुर्साची वाट नियाळतना आमचे कश्ट कांयच न्ही म्हूण भोगता. ह्या कुर्सा वाटेच्या नियाळान आमचे कुरीस मोगान बापाचे कुशे कल्तिमान घालून घेवंक आमकां शिकय. हे वरवीं आमी नितळ सावन तुवें बासलेले सर्गेच्या सुखाक पावतल्या तूं जियेस्ताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. बापसाहेबाचे येद्या बसत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या भुरग्यांपणाच्या युवजनांच्या आनी पिडेस्त भाव भयणींच्या इरेद्या पासून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या राष्ट्राच्या बऱ्या सरकारा पासून बरें एली साव जावंक चुनावून जावंक बरें मुखेली मिसून येवंक बरो सरकार फावो जावंचे येद्या पासून मागया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेर पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमच्या भुमीचेर सुरेश परदेवाचो आशिर्वाद पडच्याक बरो पावस येवन प्रकृती थंड जावच्याक आनी बरें उदक आमकां फोव जावचें रे देव बसोत मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेर पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार महिमा बापा आनी पुतानी पवित्र आत्म्या दोसादी तसात आनी सदां सर्व महिमा बापा आनी पुतानी पवित्र आत्म्या दोसादी तसात आनी सदां सर्व महिमा बापा आनी पुतानी पवित्र आत्म्या दोसादी तसात आनी सदां उबी रव्या सर्वदा. एक गीत गावया चलां सर्वेस्परा म्हज्या बरोबर शांती Shalom, सर्वेस्पर काकुळदा नितळ जावं कावलालेता तुज्या मैपासान आतां कर्मा गानीत अचलाव सर्वेस्परा मुज्या बरवोशा कित्या तूं बोका गोळदा नितळ जावं कावलालेता तुज्या मैपासान आतां कर्मा गानीत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मगळ बाबडीनो दयकन बसा मोदें मस्त जागो आसा हांगासर ऑनलायनीर आसा देखून मोदें खाली सोडनाकात मोदें मस्त जागो आसा मोदें फुल्ल खाली आसा दयकन मोदें या फाटी आसले उबा रावले दयकन मुखार या बसा आज लांब देवस्तुती आसा फाटी आसली मुखार या दयकन या आनी मुखार बसा थंय फाटी आसली स्त्रियो आसात मोदें खाली आसा हांगासर मोदें खाली आसा आनी हांगासर बसा जुस्तो 4 वरार आमी हांगासर देवस्तुती सुरू करता देवस्तुती आसली मुखार या पूण देवस्तुती आसा तांणी मुखार येवन बसचें देवस्तुती आसलेली मुखार येवन हांगासर बसचें जुस्तो 4 वरार आमी निमाण्या शुक्राराची देवस्तुती सुरू करता तुमची मोबायलां स्विच ऑफ करा भक्तीन कांयच उलयनासतना डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना ह्या भोव पवित्र परम देवस्तुतेंत वांटेली जावंक तुमकां आपोवन दिता तुमची ते सावां तुमची इरादे सगळे सुमेच्या पांयांतळार समर्पिया सुमी तुमचेर आनी आमचेर आशिर्वाद घालूं देवस्तुती आसली मुखार या मुखार बसा मुखल्या बांकार आनी कोण आसा वासावासची देवस्तुती आसलेली मुखार या आनी जाता तितले सगळे हांगासर मुखार जागो सोडिनासतना बसा आनी देवस्तुतेंत वांटेली जाय
मोगच्यानो आज आमी सोम्याच्या कश्टा मरणाचो दीस नियाळोंक सांगाता मेळ्ळ्या. सोम्याचें मरण कुर्साचेर जाताना संवसाराचेर कुरपेचो वळो वळ्ळो. कुर्साचेर आसच्या सोम्याचेर सोजेरान बालयेन तोपताना सोम्याच्या कडवळातावन रगत आनी उदक वळ्ळें. रगत येवकारिस्ताचो संकेत तर उदक पवित्र स्नानाचो संकेत. सोम्यान आमकां पवित्र स्नानान नितळ केलां तर येवकारिस्तांत आपणाकच आमची गटाय आनी ससाय जावन वांटलां. असल्या आध्यात्मीक पाठ तळार आईची देवस्तुती कुर्सातावन सगळ्या मनशा कुळाक कुरपा मेळ्ळो विशय नियाळोंक आपोवणें दिता. आईचे देवस्तुतेन 3 भाग आसात. पयलो देवाच्या शब्दाची भक्त आनी संभ्रमीक प्रार्थना. दुसरो पवित्र कुर्साचें आराधन. तिसरो पवित्र कुमगार. आतां ह्या सेरेमनीचो पयलो भाग आराम जाता. क्रिस्ताचो म्हणयारी आतां वेदी मुखार क्रिस्ताच्या मरणाचो संकेत जावन सरपडता. ह्या वेळार आमी दिमयांनी पडोवन मौनपणी प्रार्थना करया आनी सोम्याचें मरण नियाळया. उभी राहूया. सर्वेस्परा आदांच्या पातकाची केस्त आमकां सगळ्यांक तुज्या भुरग्यांक लागून आयली आनी समेस्त आमी मरणाक सांपडल्या. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्टा मरणा वरवीं त्या केस्तेचें फारीकपण दिलें. तर जशें आमी सैमा वरवीं आदांचें रुपणें घेतलां तशेंच कुरपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवंक आनी ताचे सारकी पवित्र जावंक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां पयलो भाग देवाच्या शब्दाची भक्त. आतां देवाचें उतार आमी आयकुया. आयचें पयलें वाचप इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें. आमच्या अपराधा खातीर देवाचो पूत गायता, कश्टता म्हणलें सत हांगासर विवारिता. किर्तनांत बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता.
म्हणून सोमी आपली कुशी पाळता. दुसऱ्या वचपान देवाचें उतर पाळतेल्या सोमेस्तांक साशणीक जिवीत फावो जाता म्हणलें विवरिता आनी सोम्याच्या कश्टा मरणाच्या चरित्रे मुखांत्र देवाच्या सोडवणेचें योजन कशें जारी जालें आनी सोम्यान देवाची कुशी आपल्या जिवितांत कशी जारी केली आनी आमी कशी जारी करयेत म्हणल्या विशीं कळयता. तें चीत दिवन आमी आयकोवया. इजैया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुपळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतीक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूप नातल्लें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दांपून रावतले. कित्याक केदीस सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदीस आयकोंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमानीत, सरस्पर असो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके कडे बोईंतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर गलशी करूंक ताका सुरूपाय नातल्ली, आकर्शण नातल्लें. आमची काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातल्ली. कोणेच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीसो मनीस तो. कश्ट सोसून अणभव आसलेलो, जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदले तो एकलो. मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. क्यास्त भोगूंक आसलेलो, देवान मार दिवन सतयल्लो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतले. पूण आमच्या अपराध्यांक लागून तो विधलो, आमच्या पथकांक लागून तो चिडलो. ताचेर पडलेले केस्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिंपटून गेल्या, एकल्यान आपआपली वाट धरली. पूण आमा समेस्तांच्या अपराध्यांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयल्लो तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरता तसले शेळये बरी, लोवूंत आसलेल्या मुखार वगोस रावलेल्या बोकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, पोरमाण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली. जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतले पुडकिरे उतार केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशा सवें ताका एक पोंड दिलो, ग्रेसा सवें ताका एक समाधी दिली. कश्ट दगडांनी ताका चिड्डूंक सरस्पराक बरें दिसलें. आपले जिवीत पथकाच्या परीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातालें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सरस्पराची खुशी सुपळ जाताली. हे वळवळे सश्या उपरांत तो उजवाड देखतालो. आपले जन्मे वरवीं तो संतुश्ट जातालो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतालो. तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतालो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितालो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वणतालो. कित्याक ताणें आपणाकच मोराणाचें आधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पथकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हे. देवाची वडोवकार. बापा तुझ्या हाता म्हजो आत्मो
दिता. बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मा ओपून दिता. सर्वेस्परा हांव तुजो आसरो घेता. म्हाका केदींच लजेकाली नाका. तूं नितीवोन देखून म्हाका सांबाळद. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मा ओपून दिता. म्हज्या दुस्मानाच्या इजा उपाद्रांक लागून म्हजे शेजारी म्हाका केणता. म्हज्या वळखीच्या म्हजी भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पोरयान खूस मारून चलता. बेल्ल्यान दाखल जाल्ले बोरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना. फोटकूर मोडके बोरी म्हाका कोनशाक उडयला. तुझ्या म्हजो आत्मा ओपून दिता. बाबा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मा ओपून दिता. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, तर आमी उसातावन तो भावार तीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सर्गार गेलो तो जेजू देवाचो पूत. आनी तो कांय आमच्या अस्कतकाये विशीं कणवळे ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो, तरी ताणें पातक केलें ना. तर गस आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कृपे शियेसाणे लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतले लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुला कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपण्या सोंसल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो. आनी संपूर्ण कायाच्या शिखराक ताका उबारतच ताचें उतर पाळटेल्या सोमेस्तांक ससाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर हें. जुवांव प्रमाणे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाची चरित्रा इतलें सांगून जातच जेजू आपल्या शिसा सवें भायर सरलो आनी केद्रोन वाळा पलतडी वचून थंयच आसलेल्या एका मळ्यांत भितर सरलो. जेजू आनी ताचे शिस तवळ तवळ थंय मेळटले जाल्ल्यान
ताका घातान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाना आसलो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फरिजेवांनी दिल्ल्या राखवाल्याक घेवन दिवे सुडी आनी हात्यारां सवें थंयसर आयलो. आपणाक कितें सक्कड घडोवंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सरन तुम्ही कोणाक सोदतात? म्हणून विचारी लागलो. नजरेच्या जेजू म्हणून तांणी जाप दिली. हांव सुतो. म्हणून जेजून ताका सांगलें. घातान पराधीन केल्लो तो जुदास तांचे सांगतास उबो आसलो. जेजून हांवूच तो म्हणून सांगलेंच ते पाटी सरले आनी धर्नीक आपटले. परत जेजून ताका सवाल केलें. कोणाक सोदतात तुम्ही? ते म्हणाले. नजरेच्या जेजू जेजून जाप दिली. हांव तो म्हूण तुमकां हांवें सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचूंक सोडा. तितल्यार सिमांव पेद्रोन आपणा लागीं आसलेली तलवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ ह्या जगाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रूक सांगलें. तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेनाय गी. तवळ सैनिकांनी सेनाधिपतीन आनी जुदेवांनी दडलेल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका अन्नासा सरशी व्हेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आसलेल्या कायफासाचो मांव. सगळे परजे पासून एकल्या मनशान मरचें बरें म्हूण जुदेवांक सुचना दिल्ली कायफासानच. सिमांव पेद्रू आनी एकलो शिस जेजू फाटल्यान गेले. हो शिस श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो देखून जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू भायल्यान दरवटा सरशी रावलो. श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो तो एकलो शिस भायर आयलो आनी दार राखवालनी लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. तवळ दार राखवालन पेद्रूक म्हणाली. तुवें ताच्या त्या शिसा मदलो एकलो न्हय गी. पेद्रोन जाप दिली. हांव न्हय. हिंव कातले देखून साकोर आनी नौकार इंगलाचे आकटे पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावन धग घेतले. पेद्रूय तांच्या सांगता उबे रावन धग घेवंक लागलो. श्रेश्ठ याजकान जेजूच्या शिश्या विशांत आनी ताच्या शिकवण्या विशांत विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली. सगळ्यांनी ऐक सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. सुमेस्त तुजो देव सांगाता मेळटात त्या सिनोगोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकले लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां ते जाणांत. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसार उबो आसलेल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक तापड मारन म्हळें. श्रेश्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली. हांव चुकून उलयलो जाल्यार सूख दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसलो तसोच श्रेश्ठ याजका कायफासा सरशेन धाडलो. हेने पेद्रू आनीकय थंयच रावन धग घेतलो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें. तुवें ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय गी. ताणें नाकारून म्हळें. हांव न्हय. श्रेश्ठ याजकाच्या नौकरा भितरलो एकलो पेद्रोन कान कातरलेलो सैरो ताच्या लागीं म्हणालो. तुकाय ताचे सांगता मोळ्यांत हांवें पळयलो न्हय गी. पेद्रोन परत्यान नाकारलें. ते घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत जेजूक ते कायफासाच्या घरांतावन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांतें जाल्लें. बश्ट जावन पस्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावळेरांत ते भितर सरले नात.
देखून पिलातनच भायर येवन विचारलें. ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली. तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुज्या अधीन करते ना. पिलात तांकां म्हणालो, तर तुका ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिनसाचें मरण मरतलो म्हणून जेजून सांगलें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावलेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवांचो रायगी म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुजे स्थकींच तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां. पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेवगी तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हज्या अधीन केला. तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजें पाटलावदार जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक रायगी? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें. सत म्हणल्यार कितें? इतलें सांगतच पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काच्या परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्ही गी. तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी. तेन्ना तांणी बोब मारली. हाका न्हय बारबासाक सोडू. बारबस एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जरबादांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जांबळी रंगाचो एक दोगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताचे सर्चेन येवन नामान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते थापडां मारतले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया जासो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हणून तुमकां कळी जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळ जेजू कांट्याचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्राचो दगलो न्हेसलेलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक. म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयतच खुर्साय ताका, खुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी खुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो. कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीकी चड भियेलो. परत्यान रावल्यारा भितर वचून तूं खंयच्यान आयलाय म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें. पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हज्या लागीं तूं उलयनाय गी. तुका सोडूंक गी म्हाका पदवी आसा. तुका कुर्सांक गी म्हाका पदवी आसा. हें तूं नेनाय गी. म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती दिवंक नासलेली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुजे अधीन केला ताणें आनिकी व्हड गुन्यांव आदारला. हे घडयेतावन ताका सोडचो म्हूण पिलात उपाव सोदतलो. पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्ही. कोण आपुणूच राय म्हणटा गी तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतच पिलातान जेजूक भायर हाडोवन लितोस्त्रोतोस म्हणचे शिळा दंपणी वा हेब्रेव भाशेन गाब्बाता म्हणटले ते सुवातेर ताका
सिंहासनाचेर बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो. वेळ दनपारभर जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. काड ताका, काड ताका, खुर्साय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें कुर्सावचो गी. प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजूक कुर्सार मारच्याक तांचे ताबेंत दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस वावोवन कट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणटले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजूक कुर्सार खिळायलो. ताचे सवे हेर दोगांक एवशेन एकल्याक तेवशेन एकल्याक आनी जेजूक मजगत घालून कुर्सायलें. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयल्लें, जेजू नाझरेन, जुदेवांचो राय. जेजू कुर्सायलेली ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रीक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें. देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगी लागलो, जुदेवांचो राय म्हणून बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हणून बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत तांची आंग वस्त्रां काण गेली आनी तांचे 4 वांटे करून एक एकल्यान एक एक वांटो घेतलो. ताचो दोगलो वैरताण सकयल म्हणसर शिवण नासतना एक सरको विणल्लो. देखून तो घेवन ते एकामेकाक म्हणाले, हो आमी पिंचो नाका, पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हणून पळयव्या. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली. म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेने जेजूची आवय. ताचे आवयची बहीण क्लेओफासाची पतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सखड घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमे त्या शिरकांत बुडयलें आनी एक इस्सोपाचे बोडयेक लावन ताच्या वंटाक धरलें. जेजून तो शिरको सक्तस म्हळें, संपदलें. आनी तकली बगावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबत आनी दबाजीग परबेचो दीस. साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरो न जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडल्ल्याचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मोर्न पावला म्हूण पळोवन
तांणी ताचे पाय मोडले नात. पूण शिपाया मदल्या एकल्यान भल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावले रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या, तुमी सदमणशाक. ताची साक्ष करी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. ताचें एकच एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावच्या खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेनी बरोवन आसा. हाचे उपरांत आरिमातेच्या जुजेन जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. पिलातान रजा दिसच ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. जेजूक आदी रातीचो मेळोंक आयिल्लो निकोदेमूय रक्ताबोळ आनी लोळीसर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसलवणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांचे मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सनाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली. जेजूक कुर्सायलेले सुवातेर एक मोळो आसलो. तातूंत येदोळ कोणायकी दवरूंक नासलोलो नवोच एक फोंडो आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक तांणी तातूंत दवरलो. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज पवित्र शुक्रार जेजूच्या कश्टा मरणाचो आमी नियाळ करचो दीस वो. विविध नांवांनी ह्या दिसाक मान दितात. निमाणो दीस, पवित्र कुर्साचो दीस, जेजूच्या कश्टा मरणाचो दीस आनी इंग्लिशांत भोव अपुर्बायेन गुड फ्रायडे. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसाचो नियाळ करता आसतना म्हाका उगडास आयलो. एक इंग्लिशांत एक बरें कंतार आसा, एकदम पोरणे कंतार. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, it sometimes causes me to tremble, tremble, tremble. बारी अपुर्बायचे कंतार म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? अशें ती मुखार येता. म्हज्या सोम्या देवाक कुर्सार मारतना तूं थंय आसलोय गी. म्हज्या सोम्या देवाक कुर्सार खेळायतना तूं थंय आसलोय गी. ह्याच कारणा वरवीं म्हज्या सगळ्या कुडींत थरथरे आनी कांपणी येता.
क्रिस्तादे म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जर तर हांव या तुमी जेजूक कुर्सार उमकाळयत आसतना, जेजूक कुर्सार किळयत आसतना आसले जाल्यार आमी कितें करता हांव मोगाच्या न्हू? सिंपल. आतांच्या काळार व्हिडिओ काडटाले हांव पळय न्ही, व्हिडिओ काडनासतले आमकां सांगूंक जाता की आय वॉज द विटनेस देर, हांव थंय विटनेस जावन आसलो, हांवें म्हज्याच दोळ्यांनी पळयलां ताका कुर्सार मारतना. थोडी रडून आसतली कोण ना, आनी थोडी येवन जेजूचे रियल पिंतूर कसो तो कश्टलो, कसो तो वळवळ्ळो, कशें तो दगदणी पुराय सोसून कशें ताणें प्राण केलो म्हणून सांगते आसता. कोणा कडेन विचारचें म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो? आसात दोग जाणां, एक ताची आवय आनी ताच्या मोगाचो सीस कुर्साच्या मुळांत रावून जेजूचे वळवळे आनी कश्ट पळोवन आसले. पूण आयच्या पयल्या वचपांत इजाया प्रवादी मुखांत्र जेजूक येवच्या ऑलमोस्ट 700 इयर्सां पयलें, 700 वर्सां पयलें तो आयिल्लो आनी देवाच्या सेवकाचे जैत आनी कश्टा विशयान ताणें सांगलें. तुमी आयकलें गी आयचे पयले वसाप स्टार्टींग, पळया म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो, जशें जायतो लोक ताका पळोवन तठक्क जालो. तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूप नातल्लें. His look was so disfigured that he seemed no longer human. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दांपून रावतले. कित्याक? केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकोंक ना तें तांकां कळीत जातलें. For they shall see something never told and witness something never heard before. कळ एक बिरांकुळ नाही. इजाया प्रवादी जेजून कुर्सार उमकळचे विशयंत ते एक पिंतूर आमच्या मुखार दवरता. वय मोगाच्या म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजून म्हजे खातीर आनी तुमचे खातीर या आम्हा सर्वां खातीर ताणें कुर्सार आपलो प्राण दिलो. वांजेलिस्त जुवांच्या उतरांत आमी सांगचें जाल्यार अध्याय 3 वळ 16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सदमणतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका ससनीक जिवीत मेळच्याक. पळय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या पवित्र शुक्रारा आमचो मेन फोकस कुर्सा वयर उमकळच्या जेजूचेर आनी त्या कुर्साचेर. ताणें आमचे खातीर रगात वळयले, ताणें आमचे खातीर ताचो जीव कुर्सार समर्पिलो. आज सबार जाणांक जो कोण जेजूक पातयेनात, जेजूक द्वेशितात, तांकां कुरीस जावन आसा, नालिसायेचो, अकमानाचो, लजेचो, वळवळ्याचो, असायकायेत तसो एक संकेत जावन आसा, गुर्त जावन आसा. पूण म्हाका आनी तुका जेजूच्या नांवान बाप्तिस्म घेवन, जेजूचे खरे पाटलावदार जावन, जेजूचे खरे शिस जावन, एक क्रिस्तांव भाव भयण जावन म्हाका आनी तुका आज कुरीस कितें जावन आसा म्हज्या मोगाच्यानो?
खंडीत आमकां तो बचावेचो, जैताचो, बरवशाचो, पुनर्जिवंतपणाचो आनी जिविताचो गुर्त जावन आसा. कित्याक आमचे खातीर ताणें त्या क्रुसार आपलो प्राण अर्पिलो. आमी जेजूक जाणाव, आमी जेजूक समजता, पूण समजनातल्यांक तो एक नालिसायेचो गुर्त जावन आसा. सांत पावल कोरिंतकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 27 सांगता की जाणाऱ्यांक आनी बळवंतांक लजेक घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता तें देवान वेंचून काडलें. जाणाऱ्यांक आनी बळवंतांक पळय, लजेक घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता तें देवान वेंचून काडलें. जावंक पुरो तांकां वो नलिसायेचो, अकमान आसो, पूण आपलो जीव कुर्सार दिवन जेजू तो कुरीस पवित्र करता आनी आपली पदवी आनी नीज रूप तो संवसाराक दाखयता. तो लोजेचो आनी अकमानाचो कुरीस जेजूचे मिसांव अर्द्यार रावोंक सोडिना. पळया, देवाचें योजन रद्द करूंक जायना त्या कुर्सा वरवीं. बगार जेजू ताचे मिसांव देवाचें योजन त्या कुर्सा मुखांत्र पूर्ण करता म्हज्या मोगाच्यानो. आनी ताका कुर्सायल्ले मनीसच निमाणे ते उद्गारतात की वो क्रूस देवाचो पूत. पळया, ताका कुर्सायल्ले तेच मनीस ताका साक्ष दितात, सांगतात की वो क्रूस देवाचो पूत म्हणून. वय म्हज्या मोगाच्यानो, भुमी वैकुंठाच्या त्या एका जिव्या रुखात हांव मोरान आयलें खरें, पूण ह्या पवित्र शुक्राराच्या दिसा त्या कालवार दोंगरार एका सुक्या रुखात हांव बाछावी मेळटा, ससनीक जिवीत मेळटा आनी जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तो कुरीस जैताचो आनी बरवसाचो जावन बदलता. मोगाच्या म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, आतां हांव चड जेजूच्या कश्टांच्या मरणाचो आतां विवर दिवंक वचना. ताच्या बदलाक त्या कुर्साच्या पाटल्यान लिपोवन आसच्या देवाचें बरेंपण आमी नियाळया. जेजू त्या कुर्सार उमकळ्ळो आनी त्या कुर्साच्या पाटल्यान देवाचें बरेंपण लिपोवन आसा. ताचे वयर आमी एक दिश्ट घालया. पयलें देवाचें बरेंपण खंयचें तें, ताणें आमचो मोग केलो, ताणें लोकांचो मोग केलो. त्या देखून जेजूक दुस्मानांनी लगड काडच्या पयलें ताणें आपलो जीव लोकां खातीर दिवन जाला. समजलें तुमकां? दुस्मानांनी जेजूक लगड काडच्या पयलें जेजूनच ताचो जीव आपणाक म्हणजे लोकां खातीर दिवन जाला. तो क्लियर सांगता जॉन चॅप्टर 10 वर्स 18. म्हजो बाप म्हजो मोग करता, कित्याक म्हजो जीव परत्यान जोडच्या खातीर हांव तो ओपून दिता. वळ 18 म्हणटा की कोणी म्हजो कडचो बलात्कारान तो काडिना, म्हजे स्वंत कुशेन तो हांव दितां. वय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूक ताच्या जिवाच्या की चड आमच्या सल्वसावाची गरज आसली. आमचे सल्वसाव जेजूक भोव म्हत्वाचें जालें. त्या खातीर तो पयलेंच आपणाकच आमकां समर्पण दिता. आमचे खातीर तो मोरोंक समेत तयार आसा आनी आपल्या बापाचें मिसांव तो मुंदारूंक तो आपलें मेट मुखार काडटा. सेकेंड ताचें बरेंपण आनी एक बरेंपण आमी पळोवचें जाल्यार जेजून केल्लो चॉयस, ह्या देवान केल्लो चॉयस.
स्वाकुशन ताणें चॉयस केला. एक मनीस जावन ह्या संवसारांत येवन मनशां सांगता रावून तांचे सांगता जियोवन तांकां आयकोवन तांचे सांगता कश्ट सोसून एक खरो मनीस जावन तो मुखार वेता. कित्याक तो मनीस जाल्यार मात्र मनीस जावन आमचे सांगता जियेल्यार मात्र ताका आमचे कश्ट संकश्ट तो अनुभव करूंक शकता, तो जाणा जावंक शकता. फॉर एग्जाम्पल हांव आतां म्हजे कश्ट येवन तुमचे कडेन कोणा कडेन सांगल्यार तुमकां समजोवचें ना. तुमी चिंतूंक पुरो हाका आसलेंच दुसरें कांय काम ना. कित्याक म्हळ्यार जो कश्ट हांव सोंसतां तो कश्ट तुमी सोंसनात. केदाळा तें इम्पॉर्टन्स ताचें महत्व आमकां कळटा की जो कश्ट हांव सोंसतां जर तर तुमी तेच कश्ट सोंसल्यार त्या कश्टाचो महत्व तुमकां समजूंक जाता. मोगाचनो 4 दिसां पयले म्हज्या पयलेच्या पॅरिशांतान पिरगजेतान मिसां गांवांतावन एक फोन येता. रातीचे 12 जाली. हें घडलें घडीत न्ही म्हळ्यार हें फटी न्ही सांगचें. काल जालें साल फादर म्हजे 2 वर्सांचें भुरगें फाटल्या 2 हप्त्यांत हांव न्हू ICUंत आसा फादर. कांयच मुवमेंट ना. कोणा कडेन सांगचें म्हणून कळना म्हाका. कोणाय कडेन सांगले तक्षण ती म्हाका पाटी आन्सर दितात, सोल्युशनां दितात. हांवें विचारलें तुवें म्हाका कित्याक फोन केले ह्या वेळार. ताची एक सिंपल जाप. फादर फाटल्या 1.5 वर्सांत हांव तुमी तुमच्या आवयची सेवा करनासात. तुज्या घरांत तुजी आवय आनी तुजो भाव पिडेंत आसात आनी तुका एका पिडेस्ताच्या घरचे कश्ट तुका कळटात फादर. त्या देखून तुका हांवें फोन केलें. हेंच कारण म्हज्या मोगाच्यानो देव मनीस जावन ह्या संवसाराक येता. आनी तिसरें ताचें देवाचें बरेंपण पळया. एक बरवसो त्या कुर्साच्या फाटल्यान एक बरवसो लिपोवन आसा. जेजू म्हाका आपणायता, जेजू म्हाका बक्षिता, जेजू म्हाका समजता म्हणलो एक बरवसो. जेजू म्हाका आपणायता, जेजू म्हाका समजता आनी जेजू म्हाका आपणायता म्हणलो तो एक बरवसो म्हज्या मोगाच्यानो. पेद्रोन जेजूक नेगार केलें वैमू. इल्ल्या वेळान ताका कळटस तो पाटींग उलो. जेजूची काकुतीची दिश्ट ताचेर पडली आनी पेद्रूक समजलें की वय हांवें चूक केली. जेजून म्हाका काळजांतान बक्षिलें. आमी सांगूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन ऑलवेज ऑल्टरनेटीव आसात. हां कित्याक म्हळ्यार पेद्रूक जेजून तो विचरलो न्ही. पेद्रू तांचो लिडर न्ही. आमचे कडेन कारण आसूंक पुरो ना मोगाचन तशें म्हणून न्ही. ताच्या इल्ल्या वेळा उपरांत जेजू कुर्सार उमकळटना ताणें कितें सांगलें? बापा तांकां बक्षी. ते कितें करतात म्हणून ते नेनात बापा तांकां बक्षी. जेजू समजता ते एक बरवसो आसा आमकां. तितलेंच न्ही आनी इल्ल्या वेळा उपरांत 2 सोर ताच्या दोनी कुशींनी उमकळन आसले. तांतलो एकलो म्हणटा तूं क्रिस्त जाल्यार तूं कांय बचाव कर आनी आमकांय बचाव कर. पूण आनी एकलो म्हणटा तुका आतांय देवाचें बेनांगी. तुवें आनी हांवें जाल्यार आमी केल्ल्या करण्याक लागून आमकां शिक्षा मेळ्ळ्या. पूण हाणें कितें केलां? आनी जेजू सर्सीन गुण तो म्हणटा तूं तुज्या राजांत वेता आसतना म्हजो उगडास कर. सिंपल. एक काळजांतावन आयिल्लें तें एक उतर. जेजू म्हाका समजता, जेजू म्हाका आपणायता, जेजू म्हाका बक्षिता म्हणलो बरवसो दवरन तो जेजू लागीं म्हणटा तूं
सर्गा राजांत रिकताना म्हजो उडास दवर वैभवांत येताना म्हजो उडास दवर जेजूची जाप कसली आजत तूं म्हज्या सांगाता सर्गा राजांत आसतलोय जेजून ताका पळयल्लें गी ह्या सोरांक ना ते ताच्या ग्रुपांत आसले गी ना ताका विंचून काडिल्लें गी ना पूण जेजू हांकां समजता कित्याक म्हळ्यार नो मॅन इज परफेक्ट इन दीस इम्परफेक्ट वर्ल्ड कोणी मनीस परफेक्ट ना ह्या इम्परफेक्ट वर्ल्डांत संवसारांत आमी घडये घडये पातकांत पडटा आमी सुखी आदारता पूण जर तर आमी खालचान तावन आमी जेजूक उलो मारता खंडीत जावन तो आमचे सांगाता आसा म्हणलो तो एक बरवसो तो दिता आनी एक बरेंपण जेजू सांगता की आमचेर बरवसो दवरन आसल्ल्यांक आमचेर पातयेवन आसल्ल्यांक आमी केदळाच सोडूंक नजो निराकार करूंक नजो म्हणटा जेजू कुर्साचेर उमकळटा तो पळयता आपल्या आवयक तो पळयता आपल्या मोगाच्या शिसाक आनी जेजू गोत्ता सागी हांव हो संवसार सोडून वेतलो ती म्हजेर बरवसून आसात हांव तांचेर बरवसून आसा आतां हांव तांकां अनाथ करून सोडूंक वचना तो आपल्या आवयक सांगता हो तुजो पूत पुताक सांगता ही तुजी आवय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज म्हाका आनी तुमकां एकच संदेश आसा आमचेर पातयेवन रावल्ल्यांक आमचेर वंदोन रावल्ल्यांक आमचेर बरवसो दवरन रावल्ल्यांक आमच्या मोगाच्यांक जावं दी आमच्या कुटुंबाची मनशां तांकां सांडून घाली नाकात पळया कितले बोटी आमी आमच्याच मनशांक आमी सांडून घालता आमच्या मनशांक आमी कोयरा भाशेन आमी तडेवटी करता आमी एकामेकाच्यो खबरो उलयता एकामेका वयर आमी तीर्प फैसला दिवन जाली आमकां एक मिनीट समेत नाका चिंतूंक आमी फैसला दिवन जाली तो असलो मनीस ते अशेले मनीस हांव ताका जाणा ल्हानतान हांव ताका जाणा म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज जेजू सांगता तुमी दुसऱ्यांचे वयर फैसला दिनाकात तुमचे वयर वंदन आसलेल्या मनशांक तुमी एक मार्गदर्शन जाया तुमी तांकां मुखार आपणून वचा म्हणून आनी एक बरेंपण जेजू सांगता हांव तानेला म्हाका ताण लागल्या खंयच्या तराची ताण म्हज्या मोगाच्या न्हू उदकाची ताण गी पियेवची ताण गी न्हय म्हज्या मोगाच्या न्हू तो ताचे मिसांव पूर्ण करूंक ऑलमोस्ट तयार जाला आनी चड वेळ ताचे लागीं ना आनी तो सांगता की म्हाका ताण लागल्या तो आमच्या जिवनाच्या परिवर्तनाच्या ताणेक तो राखून आसा आमी पातकांत हांव गुवन खेदाळा ताका फाटीं पळयना म्हणल्यार त्या ताणेक आसा आमी आमची पातकी जिनी सांडून ताच्या मेठांनी ताच्या पावलांनी सोलोंक खेदाळा रेडी आसांगी म्हणल्यार त्या ताणेक आसा म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज तो म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन येवन सांगतना म्हाका ताण लागल्या कसलें उदक आमी दिवंक आमी तयार आसा आज हे सवाल आमी आमकांच विचारचे निमाणे एक बरेंपण तो कितें म्हणटा संपतलें इट इज फिनिश्ड तो सांगना की आय फिनिश्ड म्हणना इट इज फिनिश्ड म्हजें मिसांव संपतलें बापान म्हाका दिल्लें मिसांव हांवें बऱ्या तरान एक जबाबदारी घेवन हांवें संपयलें आनी तो म्हणटा की हांवें दिल्लें हे मिसांव हांवें सुरू केल्लें मिसांव तुमी आतां मुखार व्हरूंक आसा क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ताचें बरेंपण तो आमकां वर्त्या तरान दाखयता ताच्या मरणाच्या मरण ताका आपल्या मुठीन ताका दवरूंक जावना तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो आज तस्सू जिवान जेजू कुर्सार मरोन आमकां एक विटनेस जाल्लो साक्ष जाल्लो जेजू
आमकां एक नोवें एक काले म्हणटात आयडेंटिटी दिल्लो जेजू आमकां सांगता की जे मिसांव तुका हांवें दिलां ते मिसांव तूं मुखार वच ती वाट तुका हांवें दाखयल्ली त्या वाटेन तूं चलोवन वच हांव तुजे सांगाता आसा वय म्हज्या मोगाच्यानो पवित्र शुक्रार नासतना हालेलुया शनिवार या पास्कांचें फेस्त येना आमच्या जिवानांत आमी उगडास दवरी जाय की कश्ट संकश्ट नासतना आमकां जैत मेळना सॅक्रिफायस नासतना साल्वासांव ना नो सल्वेशन विदाउट सॅक्रिफायस आनी कुरीस नासतना जिवंतपण ना तर मोगाच्यानो आमी जेजूचे खरे फाटला उदार जाल्यार आमच्या जिवानांत आमी जेजूचे खरे शिस म्हणून दाखोवया आमचो दैनीक जिवानांत येवचे हर एक कुरीस आमी आमच्या खांद्यार घेवन जेजूक उलो मारन जेजून चलल्ल्या त्याच वाटेन आमी चलया आनी जेजूची वळख आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आनी आमच्या कामांनी दुसऱ्यांक दाखोवन जेजूचे खरे शिस जावया आमेन. आता संभ्रमिक प्रार्थना. देवाचें उतर नियाळून देवाच्या विचित्र योजनांचो अर्थ समजल्ल्या आमकां विविध गरजां खातीर मागोवंक पवित्र सभा आपयता. ही तेसावां आज व्हडल्यान परगडतना म्हणयाऱ्यां बराबर आमी ह्या तेसावां पासत भक्तीन आनी भावार्थान मागया. उभी रावया. संभ्रमीक प्रार्थना आमी विविध गरजां खातीर मागता. हांव दिंबी मोडटना तुमी म्हजे सांगाता दिंबी मोडची. मागया आमी पवित्र सभे पासो आख्या पृथ्वीर आमच्या पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक तामान आसतना वागणच्या ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधानान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा जेजू सवय सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेक भवार्थान आनी सदां तीर करून दवर आनी तुजे काकुळतीन सांबाळ क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. हांव दिंबी घालतना दिंबी घाला हांव उठ्ठना उठा जायत गी. मागया आमी आमच्या पापा बागेवन फ्रांसिसा पासत धर्मदुतांच्या वर्गांत आख्या पवित्र सभेचो बापोय आनी गवळी जावं देवान ताका विंचून काडला. ही भरादीक जबाबदारी विश्वासीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची परजा चलोवंक ताका उजवाडांनी कुडियत्म्याची गठाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. अगणिजण वयाच्याने सर्व बलिष्ठ देव आमच्या बापा भगवान पेद्रोचेर आनी पावलो आनी ताच्या फाटल्यान येतल्या हर एका भगवंत बापाचेर
अख्खे पवित्र सभेची भराधिक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्या आमच्या भगवान बापान आपल्या जाणवयाच्या उतरान आनी परजडी देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णाच्या वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या थारवाचेर उपरासलेल्या वादळामध्ये धैर्यादीक ताणेल्या बरी तिरसणेन सुकाण धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या शेळयांक राखोवंक आनी सरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव दिवंक लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धैर्यान ताका बर म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मागया आमी सर्व धर्म म्हणयारा वर्गांनी बावार्थ्या पासून पीटर पौल आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या समेस्त गवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म म्हणयाऱ्यांक सगळ्या बावार्थ्या बराबर राख आनी सांबाळ म्हण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची अख्खी गुडार्थ कोड तूं पवित्र करताय चलयताय आनी वाडयताय. हे गुडार्थ कुडेच्या सान्या पासत म्हणजे आमा समेस्तां पासत आमी आमचे मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या पोवण्या प्रमाणे तुजी साखरी विश्वासीपणी करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मागया आमी. क्रिस्ती धर्माच्या नव्या सिसा पासून भावार्थाची सता मनात आनी काळजान घेवंक तांकां आयतींक कर म्हूण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर्व पातकां बगसून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा तुझ्या पवित्र सभे सदांच नवे भुरगें दिवन तिका तूं फळाबरीत करताय. पवित्र स्नान घेतल्या आनी घेवंक तयार आसच्या सर्व भाव भयणीचो तूं तांचें गिन्यान उजवाडाय आनी तांचो भावार्थ चडय आनी पवित्र स्नानाचे झरींत नवो जल्म दिवंक तांकांय तुजें आपणायलेलें भुरगें कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मागया आमी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात ते आमच्या सर्व भावा भयणी पासो काळजान आनी करनेन सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपले एकच पवित्र सभेत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या इंडाचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या समेस्ताचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मागया आमी. आमच्या जुदेव भावा भयणी पासो देवाची विसलेली परजा जावन तांणी सर्व परजां मध्ये देवाचें उतर पयलें आयकलें
आणि पहिलो तांचे लगी देवान करार केलो तर या जिव्या देवाच्या मोगान वाडोवंक आणि करार केल्ल्या देवाची विश्वासी पण वळखून ताका विश्वासी रावूंक आणि ताच्यो बसवण्यो संपूर्णान बगूंक तांकां फोव कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ देवा, अब्राहमाक आनी ताचे संततीक तुवें बसवण्यो केल्यो देखून विस्वासान आनी आमी तुका हें प्रार्थना करता. परवीं तुवें तुजे करून घेतलेले परजेक बसयलेल्या सडवंदराक वळखूंक आनी ताचे वरवीं बसयलेलें दायज बगूंक पावय. हें आमचें मागणें दयेन आयकून घे जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मागया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सडवंदार म्हूण वळखून घेना तांचे पासून देवान नेमलेल्या एका सडवंदाराक मानून घेवंक आनी सडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या भोवमोगाळ देवा, संवसारान हिशोब नासलेलो लोक अजून जेजूचेर बाबार्थ दवरिनात. तांकां सगळ्या खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक करपा दी आनी सताच्या उजवाडा पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी ताच्या दैवीक जिविताचे गोठ संपूर्णान समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारान तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मागया आमी देवाक वळखून आनी त्या मनशा पासून खऱ्या मनान आनी खऱ्या काळजान बरें तें करून खुद्द जिव्या देवाशी पावोवंक तांकां करपा दी म्हूण आमच्या कनवळ्या बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा, समेस्त मनशांनी तुका त्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हण तसो दादोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडकळींचेर जैत व्हरूंक तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्यास खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मागया आमी हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्या पासून देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुशो गुट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा, सर्व मनशांची काळजांनी सर्व लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात. हर एका देशांच्या राज्यकारभाऱ्यांचेर तुजे दया दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राज्यकारभारपणाक घाल. देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर्व वाठांनी गांवचे सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्य हक्क मेळोवंक हे आमचे मागणे बळेपणान आयकून घे
जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरवीं माग्या आमी तरातराच्या वायटांक सांपडलेल्या पासो मनशांची मनां सगळ्या असतांतली निवार म्हूण पातक्यांक देवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सर्व तरांच्यो सांकडी आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण बुकेल्ल्यांक काणजेवण पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण पैणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांत आपापल्या माय गांवांत आनी मरणाचे तळीन आसलेल्यांक सर्गराजान पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या भोवमोगाळ देवा दुखेस्त्यांची तूं बुजवण कस्तेतेल्यांची तूं गठाय सर्व तरांच्या कस्तां विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पावो अशें तुजे दयाळ्याची कनवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकोन बुजवण आनी संतोस्ती भोगूंक पावो जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आता दुसरो भाग. आयच्या देवस्तुतेचें केंद्र कुरीस आनी त्या कुर्सार उमकळचो आमचो स्वामी जेजू. नालिसायेच्या आनी अकमनाच्या कुर्सार जेजू मेलो आनी जिवन जावन तो कुरीस जैतासो आनी मानासो केलो. ह्या कुर्सातावन आमकां बाचावी लाभली. त्या कुर्साक आतां भक्तीन आनी भावार्थान मान करया. आतां म्हणयारी कुर्साचें आराधन चलयता. कुरीस येता सुरवाती घेवन घालतात भुरगे. कुरीस येता आसतना आमी सगळ्यांनी उबी रावचें. अबले रुकाड कुर्साचे ताचेर उमकळलो संसारासो सोडवंदा या नमस्कार करूया. आपले रुखाड कुर्साचे ताचेर उमकळलो संसारासो सोडवंदा या नमस्कार करूया.
आपले रुकाड कुर्साचे ताचेरून काढलो संसारासो सोडवंदा येया नमस्कार करूया. मगळ बाबणीनो देखून बसया आतां कुर्सा सोमो आसा हांगासर दोग याजक दोन कुरीस घेवन रावता. तुमी भक्तीन येवचें कुर्सा सो उमो घेवचो आनी ह्या वेळार जमो जाल्लें दान बुक्यांनी पिडे विरोध तशेंच भाग्यवंत जाग्याच्या निर्वणा खातीर धाडून दिवंक आसा. तुमी उदार मन दाखोवचें. Zai Devota
कालवारी दोंगरार ताचेरून काडलो तो आमचो मोगाल सर्वदा पृथ्वी आनी मळबामध्ये संसार सरासर धिठा उलो आमा सर्वा फाटला मोजो मोरन पावता कुर्साचेर आपणाक जेजू बापा करपिता पृथ्वीक आवून नवो जीव जशी उदेक येता ससी जिविता बापात्या तो जोडून दिता आमच्या सोम्याच्या नमान तुका पवित्र कुर्सा नमान आमच्या मुखार करता नमान कुर्सा जैते वता नमान कुर्सा आमच्या कुर्सा मरना पर्यंत जेजू हालतून जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो कुर्साक आत्मान आता निवरान मान फावो केलो कष्टा मरणात सर मनशांक बरवो सोदेलो सगळ्या वर्सान आज मात्र पवित्र सभेन मिसाचें बलिदान ना तरी पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक उतरान आनी कुडी रक्तान पोशीत जाल्ली आमी आतां जेजूची कूड आनी रगत सेवंक मुखार सरया येवकारिस्तांतल्या जेजू थंय आमचो भावार्थ घट करया आनी कुंभाराच्या रितीन वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया.
आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची आजना मोतीन दवरना ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीन सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची बदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिळशेडेंतले आमकां निवार देखून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार हाकोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव संक वेतां ती म्हजेर जडती आनी केंस न जावं पूण तुज्या काकुळतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी मगो पळया ही जावन आसा देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती इशळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हाका भाव भयणीनो आमी बसया आतां आमी कुमगार वांटाव पवित्र सभायच्या दिसा मिसाचें बलिदान आचरण करिना जाल्यारय जेजूचें मांस आनी रगत आमकां वांटून दिता देखून जेजूचें मांस रेगो आनी आमी सेवंक वेताना भक्तीपणी आमी येवचें आनी जिबेर मात्र आमी कुमगार सेवचो आनी जेजूच्या कुडी रक्ताक फोव तो मान आनी गौरव दिवचो
करताचे थैना दुसऱ्यांचो मातृस्को हांकारताचे थैना कितलो बोळो खातो आवयचो मोग पर्यंत लजे घालचो मोगतो खंयसर कोणे येतो नासलो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटाचो विसरो कोणाक जायतो मीठ नासलो क्रिस्ताचो मोगतो कावणेन जावन कुर्सा पर्यंत मोगाणे गेलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगाराम कादिलो क्रिस्ताचो मोगतो ताची थैना दुसऱ्यांचो मातुस्को हांकारताची थैना कितलो बोळो खालतो आवयचो मोग पर्यंत लजे घालचो मोगतो खंयसर कोणे दुर्देका नासलो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटाचो विसरो कोणाक जायतो मीठ नासलो क्रिस्ताचो मोगतो कावणे तावून कुर्सा पर्यंत मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान कादिलो क्रिस्ताचो मोगतो प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या भोवमोगाळ देवा, आमच्या बहुदयाळ बापा, जेजूच्या भगवंत मरण आणि पुन्हा जिवंतपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कनवळ्यान तुवें आमकां दिल्लें तें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसया. मुखाचेनो हेचे देवस्तुतेंत भक्तीपणी वांटेली जाल्ल्या समेस्तांक अभिनंदन पटयता. सुमेच्या कश्ट मरणाच्या पाशवान वांटेली जावन भवार्थाचें आचरण केल्ल्या तुमकां समेस्तांक तशेंच माध्यमा मुखांतर ह्या भक्तीपणान वांटेली जाल्ल्यांकी अभिनंदन आनी देव बरें करूं. भोव शिस्तेन मोगान आनी भवार्थान आनी भक्तीन तुमी ह्या देवस्तुतेंत वांटेली जाल्यार जावं पुरो कुर्सा वटेन जावं पुरो सगळ्या देवस्तुतेंत हांव तुमकां शाबासकी पटयतां. जाय की सुमयाची तुमकां कंठपाती न्ही भवार्थ आसा मोग आसा म्हणून हातूंत आमी पळोवन समजूंक शकता. तुमकां शाबासकी म्हज्या तर्फेन अभिनंदन. तशेंच आज सुमयाची निर्जीव कूड सबयलेल्या समेस्त धर्म भयणींचो तांकां सांगात दिल्ल्या समेस्त विरगसगारांचो
उपकार बावडता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. फाल्यां दिसा मदें हांगासर कसलेंच भक्तीक कार्य आसचें ना. सांजेची देवस्तुती 6:15 वरार 7:15 हांगासर आरंभ जाता. सर्वांनी वेळार येवचें. तुगे येया उजो बेजार जाल्यार उपरांत येवचें न्ही. धूम बेजार जाल्यार उपरांत येवचें न्ही. तेजे पयलीं ते या मागीर म्हणटात उजो बेजार जालो की जायनासतना सोडटात की 7:15 सुरू जाता. देखून उडास दवरा वेळार येया. बसवण्यो पवित्र स्थानाच्यो बसवण्यो फाल्यां करूंक आसात. नव्यान करूंक आसात. देखून तुमी वाती हाडून येवच्यो. पूण वातीचें मेळणें जर नीट पडनातलें बरी जोगती मांडावळ करची. तुमकां धूम बेजार करूंक जाय तर उजवाडाचे रिती वेळार आमी तो करता. देखून तुमी तो थंयसर तो घेवन रावचें. फाल्यां सांजेच्या देवस्तुती पर्यंत पवित्र सभा मौन सांबाळटा. देखून निमाणो शुक्रार जालो आनी गम्मत मारया ना. फाल्यां सांजे पर्यंत पवित्र सभा मौन सांबाळटा. कित्याक जेजू मेलो ताका आतां भुमींत तो दवरला. तो जिवंत उठोवंक ना. तो पर्यंत आमी मौन सांबाळटा. आनी फाल्यां महिमे वेळार हांगासर गांठी आनी सगळीं आमी कांपीण वाजयता. ताजे उपरांत आमचो दाबाचो सुरू जाता. देखून ते पर्यंत तुमी मौन सांबाळचें आनी भक्तीन सुमयाच्या कश्ट मरणाची नियाळ करचो. फाल्यां सांजेची देवस्तुती व्हड आनी ग्रेस्त देवस्तुती. ह्या दबाजीक देवस्तुती आनी लांब देवस्तुती देखून व्हडा उर्बेन आनी भक्तपणांत आमी वांटेली जावया. सुमयाची जिवंत जेजूची बेसांवां जोडया. जी कोणाक देवस्तुती आसा तांणी वेळार देव तेंपलांत हजर जावचें आनी तांणी काणी काडून येवंक आसा. देखून देवस्तुती आसलेल्यांनी पयलेंत मुखार बसचें. तुमकां पुरशांवार येवंक ना. पुरशांवार वात येता फाल्यां. देखून तुमी पयलेंच हांगासर बसचें. वस्तू वास्तवां आसतलीं आसात. किर्तनां सांगतलीं आसात. देखून वेळार तुमच्या मुखल्या बसकांनी तुमी बसा. ह्यो सुवाळीतार पास्कां सुवाळीतार त्या दिसा सकाळीं 8 वरार एक समीस आसा. उपरांत नव्यान आशिर्वादीत केल्लें उदक आगमेंत तुमी त्या दिसा व्हरचें. फाल्यां कोणीय बाटल्यो हाडणे नाकात. डब्बे कोंडे काही हाडचे न्ही. फाल्यां कोणाकय आगमेंत व्हरूंक ना. तुमी आयतारा मीस जाल्या उपरांत तें व्हरचें मुतीन दवरचें. आयच्या देवस्तुतेक फुलां हाडलेल्यांचो उपकार बावडटा. जायतीं हांगासर आबोली तशेंच जायतीं कळे तुमी हाडून आयल्यात. तुमकांय अभिनंदन. देव बरें करूं. आतां निमाणें मागणें आसा. तें मागणें जाल्या उपरांत सुमयाची निर्जीव कूड फुडें हाडटात. ती आमी हांगासर बेंजार करता. उपरांत आतां पयलें कूड हाडटात. ताच्या उपरांत ती बेंजार करता. ताच्या उपरांत निमाणें प्रार्थना जाता. प्रार्थना उपरांत तुमी शिस्तेन 2 लायन करून जेजूच्या कुडीचें दर्शन घेवचें आनी ह्या संदर्भार बरें करून जोगतें गीत गावचें आनी सुमयाच्या मरणाचो उडास काडचो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हांगासर सुमयाच्या कुडीचेर निर्जीव कुडीचेर दिश्ट गेल्या उपरांत तुमी मौनपणी घरा वेताना आवाज करूंक ना आनी बोबाट मारूंक ना. देखून जाता तितलें मौन सांबाळचें. आजी तुमचे मोबायल TV लिशे बंद करा एक दिसा माट्टाक. फाल्यां जाल्यार 24/7 पळया. कांय प्रॉब्लेम ना. फाल्यां सांजे उपरांत देखून जाता तितलें मौन सांबाळा आनी जाता तितलें तुमी तुमचेच जिणे विशयां नियाळ करा. सुमयाची कृपा मागा आनी खंडीत सुमयेची सकत तुमचे निरंतर वळून येतली आनी हें म्हजो बरोबर असो तुमचोय जावं म्हूण मागता. मोगाच्या बाबडीनो परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून म्हणटा आसतना देव बरें करून म्हणटा बाप क्लेमेंटाक बोवा बरबेसो नियाळ ताणें दिला आनी आमच्या देवस्तुतेंत वांटेली जावन आमच्या प्रसाद मागला. फादर तुमकां देव बरें करूं. तशेंच देव बरें करूं. बाप रॉबर्ट तुमकांय देव बरें करूं. आलतार भुरग्यांक गायन मंडळीच्या सरसन्यांक देवस्तुती वांटेली जाल्ल्या समेस्तांक एकाच उतरान देव बरें करूं. आतां कूड मुखार येता. तुमी घेवन येवचें. हांगासर आमी उबी रावचें आनी कुडीक मान बघ.
सगळ्यांनी आजोडून उभी रावचे तकली बघावची. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या पुन्हा जिवानपणाचो बरवसो धरून तुझे परजेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उगडास केला. धरतीचेर सुबामपणी तुजो आशिर्वाद पडोवन ती तुझें बक्षणे तिका तुझें बक्षणे फावो जावं आनी बुजवण मेळो. तिचो बाबार्थ सडत वसो आनी सर्गेच्या मार्गान तिरसायन सोलोंक सासनाचें सुख ती भोगूंक पावो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमी बसया, गीत गावया. 2 लाईन करून समयाच्या निर्जीव कुडीचेर दिश्ट घालून तुम्ही तुमच्या घरांनी घरा वेचे मौनपण सांबाळचें, भक्तीन वेचें. तुमकां समेस्तांक परत देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचे भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी तुमी आमच्या खातीर मागा, आमी तुमच्या खातीर मागता. देव आमचेर आनी तुमचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं. देव बरें करूं. गीत
सदावाट सोदलेल्यांचे जय तुका सुरवंदारा जय तुका खुर्सा जेजूच्या जय तुका सुरवंदारा जय तुका खुर्सा जेजूच्या पावलो सर्गचे होंता रड तूं तांकां उरपे तूं आमची नीज बाचावी silver वसो एजिणीन जय तुका सुरवंदारा जय तुका खुर्सा जेजूच्या जय तुका सुरवंदारा जय तुका खुर्सा जेजूच्या जय तुका सुरवंदारा जय तुका खुर्सा जेजूच्या तूं निजगोर जायता सोडय पातका सांकळींतले नवो जीव आमकां दिवन लाभय जिणे सगळीचे जे तुका सुरवंदारा जे तुका खुर्सा जेजूच्या जे तुका सुरवंदारा जे तुका खुर्सा जेजूच्या खुर्सा तूं जावन आसाय मोळ मोगानी स्वतंत्राचे प्रकाश गलसर मनशांचे सदा वाट सोदलेल्यांचे जय तुका सुरवंदारा जय तुका खुर्सा जेजूच्या जय तुका सुरवंदारा जय तुका खुर्सा